नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राष्ट्रपती भवनांत कतारचे अमीर शेख हांचे औपचारीक स्वागत जाले. प्रधानमंत्र्या वांगडा द्विपक्षीय बसकेंत वांटेकार जावपाक ते 2 दिसांच्या भारत भेटेर आसात. कतारचे अमीर शेख हांची ही दुसरी भारत भेट आसा. प्रधानमंत्र्या वांगडा जावपी द्विपक्षीय बसकेंत आर्थीक वेपार सहयोग हांचेर चर्चा जातली. ह्या वेळार मंत्री वरिष्ठ अधिकारी हजर आसतले. आज नवी दिल्ली हांगा आयोजित भारत कतार जोड वेपार मंच कार्यावळ आयोजित केल्ली. कार्यावळींत केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांच्या सयत कतारचे वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी हांणी उक्तावण सुवाळ्यांत वांटो घेतलो. ही कार्यावळ भारतीय उद्देग संघटनेन आयोजित केल्या. कार्यावळी मजगती दोनूय देशां भितर 2 समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. कार्यावळींत उलोवप करतना मंत्री पियुष गोयल हांणी दोनूय देशां भितरल्या इतिहासीक संबंधांचेर उजवाड घालतना मुखार वतना संवसारीक उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करून नवे तंत्रगिन्यान आनी एआयच्या आदारान संबंध चड घट करपाचेर भर दिलो. Prime Minister Narendra Modi receiving his brother, the Amir of Qatar, at the airport, and I've not seen that happen too many times. And truly that said it all. That reflected the growing trust and brotherhood between the two countries. We are now looking at a new future where we will transition from energy being the bulwark of our trade to new age technologies, whether it's artificial intelligence, whether it's the Internet of Things, quantum computing, semiconductors. The whole world is going through a major shift. Cyber security is becoming a threat which all of us will have to address in the days to come. आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांच्या हस्तुकी देशाच्या 152 थळाव्या शारी संस्थांनी जिओ स्पेशल ज्ञानाचेर आधारीत लँड सर्वे करपी नक्षा हो ह्या पायलट प्रकल्पाचे उक्तावण जालें. 26 राज्य आनी 3 केंद्रशासित प्रदेशांनी हो पायलट प्रकल्प चालीक लायतले. मजगती आयज गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हो प्रकल्प गोयच्या 3 नगरपालिकां खातीर चालीक लायलो. हातूंत पणजी महानगरपालिका, मडगांव तशेंच कुंकळे नगरपालिकेचो आस्पाव जाता. वसणूक आनी जमीन नोंदणी संचालनालय पणजे हांगा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हो प्रकल्प लोकांच्या फायद्याचो आसा तेन्ना अधिकारी कसले तरेची म्हायती एकठांय करपाक येता तेन्ना भिवपाची गरज ना अशें स्पश्ट केलें. सिटी ऑफ पणजी, मडगांव म्युनिसिपल आणि कुंकळे म्युनिसिपालिटी ह्या 3 म्युनिसिपालिटी खातीर जातलो. हे डिजायन आमी म्हणटा तो नक्षा प्रोग्राम आज त्या खातीर सगळे कावन्सिलर्स आनी नियर बाय पंचायत हांकांय आपयल्यो की जेणे करून तेजो इम्पॉर्टन्स तांकां समजचें. इम्पॉर्टन्स समजल्या उपरांत एक्चुअली फिल्डाचेर आत्तां कितें आसा आनी पयलीं प्रॅक्टिकली कितें आशिल्लें हाजो तांकां मेळटलें. हाजो इन फ्युचर फॉर द प्लॅनिंग ऑफ सिटी, इन डिजास्टर मॅनेजमेंट, फॉर द टॅक्सेशन पर्पज, फॉर द एनक्रोचमेंट ह्या 4 गजाली खातीर जातले. आनी खरोखरूच म्हणजे सीओज आनी म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन कावन्सिलर्स हांच्यांनी हाजो बरो उपयोग करून घेवचो जेणे करून अर्बन डेव्हलपमेंट आनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हे वेवस्थीत रित्या इम्प्लिमेंट करपा खातीर ह्या नक्षा प्लॅनिंगाचो खूब उपयोग जातलो. आनी म्हणून आज हांवें इनिशिएटिव्स घेवन ते नक्षा प्लॅनिंग ह्या 4 अर्बन डेव्हलपमेंट म्युनिसिपालिटींनी करपाचें थारायलां. नक्षा हो प्रकल्प गोंया खातीर चालीक लावपाच्या कार्यावळींत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयांतल्या साबार पंचायत आनी नगरपालिका अधिकाऱ्यां खातीर उद्देशून शिटकावणी दितना फुडारान नगरपालिका आनी पंचायत कर एकठांय करता ते प्रमाण अनुदान फावो जातलो अशें सांगलें. कांय पंचायती अजूनय 0 कर एकठांय करता तेन्ना अशा पंचायतीक अनुदान दिवन कांयच फायदो जायना अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. तुम्ही जर टॅक्स कलेक्शन करिना आसात जाल्यार ग्रँटूय मेळची ना. जितक्या प्रमाणात टॅक्स कलेक्शन करतले तितकीच ग्रँट इन फ्युचर पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीक मेळटली. इफ दे आर नॉट कलेक्टिंग म्हणजे 0, थोडे हांवें पळयल्या की 0% टॅक्स कलेक्शन आसा तांकां ग्रँट दिवन कितें फायदो जाता. दे आर नॉट डुईंग देअर जॉब. म्हणून टॅक्सेशन नुसार सुद्दां दीस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. GI बेस्ड सर्वेइंग एंड लँड सर्वे प्रॉपर्टीज म्हणजे टोटल सर्वे करपा खातीर हाचो खूब मोठ्या प्रमाणामध्ये उपयोग जातलो.
Okay, the financial credibility of the local self institutions will be enhanced. Automatically तुमचो टॅक्स आणि बाकीचे सगळे जे आम्ही प्रोफेशनल टॅक्स म्हाका दिसता आमी लायना अजून, फक्त आमी आता रेंटल दिता तो लावपाक सुरवात केला. म्हणजे 1 month रेंट अजून जर कोणी सुरू करूंक ना आसत जाल्यार तांच्यांनी घेवचें. म्हणजे एखादी बिल्डिंग जर रेंटल दिले आसत जाल्यार तेजे 11 month रेंट फॉर द ओनर अँड 1 month रेंट फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज इज अकॉर्डिंग टू अवर पंचायत आणि म्युनिसिपालिटी बोथ. बरोबर आसा? 1 month हे कित्याक तर हे सगळे कलेक्शन तुम्ही करपाक जाय. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज फिट फॉर लायफ ह्या संवसारीक परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात वांटो घेतलो. हे कार्यावळ राष्ट्रीय खेळा विद्यापीठ, गोंय विद्यापीठ तशेंच पणजेच्या डॉन बॉस्को महाविद्यालयाच्या जोडपालवान गोंय विद्यापीठांत आयोजीत केल्या. कार्यावळीत उलोवप करतना ह्या परिशदेच्या माध्यमांतल्यान फिटनेस आनी खेळ दर एका नागरिकाच्या दिसपट्ट्या जिणेचो एक अभिन्न भाग केल्ले बद्दल मुखेलमंत्र्यांनी आयोजकांची तोखणाय केली. तशेंच तरणाटे हे भारताच्या उदरगतीचे चालक शक्त आसात आनी खेळाच्या माध्यमांतल्यान तांकां चारित्र्य, लवचीकपणा, शिस्त आनी फुडारपण हे गुण आत्मसात करपाक मजत जाता अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. For the international conference on Fit for Life, empowering youth through the physical education, sports and traditional sports. I extend my warm welcome and warm congratulations to National Sports University, Goa University and Don Bosco College, Panjim for organizing these important initiatives. This conference ensures that fitness and sports become an integral part of every citizen's daily life. The role of sports in youth empowerment. Youth are a driving force and behind India's growth. Engaging in the sports and physical education is not just about fitness, but it builds character, resilience, and discipline, teamwork and leadership. Sports have the power to unite people, fostering national pride and create the opportunities for the young athletes to shine on the global stage. Goa has always had a rich sporting culture, and with the right training, support and infrastructure, we are committed to develop the next generation of champions. गोयच्या सुटके झुजान हुतात्मो मेळिल्ले सुटके झुजारी बाळाराया मापारी हांच्या 70व्या पुण्यतिथी निमतान आयज म्हायती आनी वितरावण संचालनालय अस्नोडे हांगा बलिदान दीस कार्यावळ आयोजीत केल्ली. कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सयत उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार तशेंच नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकार हजर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सुटके झुजारी बाळाराया मापारी हांणी निस्वार्थ भावनेन गोंयच्या आनी गोंयकारांच्या सुटके खातीर केल्ल्या धाडसी कामांची याद करतना आतांच्या पिळगेक तांच्या त्यागाची याद उरची तशेंच तांचे भितर देशप्रेमाची भावना जागी करपा हेतान अशे तरेच्यो कार्यावळी नियमीतपणान आयोजीत करपा विशीं आवाहन केलें. म्हाका दिसता सगळ्यात पयली ही ज्योत पेटली ती बाळाराया मापारी हांच्या सारकेल्या हुतात्म्यातल्यान. तांच्यांनी ठरयलें की हय आपल्या हुतात्म्य पत्करचें पडल्यार जाता. आपल्या घराचेर आमी जशें म्हणटा की घरदार सोडून आपली ल्हानशी चली तिजे हांव तेंच विचारतालो आसतात 6 म्हयन्याची आशिल्ली आणि तेन्नाच तांच्यांनी ते आसतले किंवा तांचे भाव ह्या दोगांय जाणांनी ह्या स्वतंत्र संग्रामात भाग घेवपाचें ठरयलें. ताच्या पासून आपल्याक कितें मेळटलें हें ठरयलें ना तर ही गोंयची भुमी ह्या पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटींतल्यान ती स्वतंत्र जावची, ती मुक्त जावची आणि म्हाजें गोंय हे मुक्त भारतात सामील जावचें. ह्याच चळवळीत म्हणजे डॅरिंग ते पळयात की डायरेक्टली पोर्तुगीजाच्या त्या पुलीस स्टेशनाचेर डायरेक्टली वचून तांचेर तांच्यांनी अटॅक करप आणि थंयसल्यान गोळीबार घेवन वचून भायर सरप. आज तर आमी पळयता की आमी सातत्यान म्हाका कितें मेळटलें हो स्वार्थ भावना आमच्या सगळ्यांच्या मनात दडलेली आसा. तांच्यांनी कसलोच न विचार करता आपल्या प्राणाची पर्वा न करता तांकां तेन्नाय खबर आशिल्लें की हय अवघ्या 26 वर्सांचेर आपल्या गोंयचो आनी देशाचो विचार करपी हुतात्मे बाळाराया मापारी खरोखरूच हांव तांकां आदरांजली दिता. आणि त्याच पद्दतीचो निदान देशप्रेम तरी आमच्या भुरग्यांच्या मनात तयार जावचो म्हणून हे म्हणून तांची जयंती आसतली, पुण्यतिथी आसतली ही सातत्यान सादर जावची.
मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल तिरुपती हांगा राष्ट्रीय देवळा अधिवेशन आणि प्रदर्शनी मंदिर का महाकुंभ या कार्यावळींत वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांच्या सयत कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यान आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस तशेंच केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हजर आशिल्ले। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळी विशीं आपल्या समाज माध्यमाचेर संदेश घालतना आयोजकांक परबी भेटयली। तशेंच गोंयच्या गिरेस्त देवळांच्या दायजाचेर उजवाड घालतना गोंय सरकार राज्यांत सांस्कृतीक पर्यटनाक उर्बा दिवपाक वावुरता, तशेंच गोंयच्या देवळांक संवसारीक पांवड्यार वळख दिवपा हेतान सरकार यत्न करता अशें सांगलें। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।